नमस्कार. आईच्या तोणया मेळान तुमकां सगळ्यांक येवकार. वेगवेगळ्यो राजकीय घडामोडी देशानूय घडटात, गोंयानूय चालू जाल्यात आनी ह्या सगळ्या फाटभुंयेर आमच्या वांगडा आयज उलोवपाक आसात दोन मानेस. एक म्हणजे आमचे संपादक संचालक राजू नायक सर आनी दुसरे म्हणजे तरुण भारताचे संपादक तशेंच ज्येष्ठ पत्रकार सागर जावडेकर सर. सर तुमकां दोगांकूय येवकार. जशें हांवें सांगलें तुमी दोन खडेगाठ मानेस्त आयज आमचे मदीं आसात. सो डायरेक्ट थेट आमी चर्चेक सुरवात करुया. काँग्रेसीन अजून आपले सर उमेदवार जाहीर केल्ले ना. सगळ्या देशभरान लोकसभेचे नेटान भाजपान तयारी केल्या, बाकीच्या मित्र पक्षांनी तेंचे उमेदवार जाहीर केले. काँग्रेसीनूय कांय लिस्टां काडली, पूण गोंयचो अजून उमेदवार जाहीर करपाक तेंकां अपयश येता. दोगांचे पयली कमेंट तुमकां कितें दिसता सर, तुमी सांगा. काँग्रेस मरे इतले वर्सां जाणटो पक्ष तो, सो तांकां अभ्यास करून तांकां सर्वेक्षण करून करपाचें. ताका ते कित्याक इलेक्शन जातलें न्ही रे सगळ्यात. इलेक्शन जातले, उमेदवार जाहीर जातले काय ना तो मेरेन ते शेवटच्या क्षणापर्यंत. बऱ्याच वेळा हांवें पळयला राजूक चड अनुभव आसतलो. सारकें आदले दिसा तिकीट जाहीर करता, दुसऱ्या दिसा फॉर्म भर म्हणटा, किंवा त्या दिसा लास्ट उमेदवारी अर्ज भरपाक लोक उमेदवार हांवें पळयल्यात हातान ते फॉर्म घेवन धांवत येतात. टायम सोंपता ताल सोंपता. अशें गोंयान घडलां. मुळांत हो काँग्रेसीचो म्हाका दिसता अवसान घातकी हो प्रकार अशें हांव ताका म्हणन. हेचें कारण अशें आसा की तुमकां इतले दीस मेळ्ळे, आयज करता फाल्यां करता, कोणाची फकाणां करता, लोकांची फकाणां करता बरें आसा, तुमचे कार्यकर्त्याची फकाणां करता तुमी सामकें. आनी दुसरे कडल्यान पयलीं कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक कित्याक जाय आशिल्लो, कारण तुमचे कडेन बूथ समिती ना, तालुका समिती ना. म्हणटकीर कार्यकर्ते जमोवपा पासून ती ही यंत्रणा उबारपा मेरेन हें सगळें काम जावपाचें. जात तितलें बेगीन कॅन्डिडेट डिक्लेअर करून ताणें आपले कार्यकर्ते जमोवप, पक्षाच्या कार्यकर्त्यां भितर एक नेट तयार करप, उत्साह निर्माण करप, हांगा वेळ लागता न्ही. तुमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर केन्ना करतलो, तो प्रचाराक सुरवात केन्ना करतलो, प्रत्येक तालुक्यान केन्ना भोंवतलो, हे तुमकां मजा सांगता. फाटल्या 1 म्हयन्या पयलीं जर विचार केलो न्ही तर 1 म्हयन्या पयलीं काँग्रेसीच्या भितून जो जोम आसलो, उत्साह आसलो, तो आयज दिसना. खंयचेच कार्यकर्ते तातूंतलो इंट्रस्ट दाखयना. फक्त पणजेन येवन पत्रकार परिशद घेतली म्हणून तुमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जावचो ना. लोकांनी तुमकां जर वोटींग करपाक जाय जाल्यार तुमी लोकां पर्यंत वचपाक जाय. भारतीय जनता पार्टी, म्हाका याद आसा 2022 विधानसभा इलेक्शन जाली. दुसरे दिसा सांजचो म्हाका पक्षाचो अध्यक्ष मेळ्ळो, आमचो सदानंद शेट तानावडे. म्हाका म्हणपाक अरे म्हटलं तूं खंय आसलो, खंय? अरे म्हणपालो सकाळी 2 बैठका, दनपारां 1 बैठक, आनी आतां म्हणपालो 3री बैठक रातची 8 आसा. तेज्या पयलीं म्हणपालो तुका येवन एक अर्दें वर गजाली करुया, च्या घेवया म्हणपालो. अरे म्हणलें अशें कितें? ना, आमचें इलेक्शन जाली न्ही, जालें की आमचें काम फुडच्या इलेक्शनची तयारी सुरू. म्हाका ताका सांगिल्लें हांवें आमच्या ऑफिसान यो, हें तेंचें कौतुक दिसता म्हाका. सकाळीं तो काल 6 वरांचेर म्हणपालो आपूण काणकोण वचपाक भायर सरतलो, तो उसरा येतलो. सो कशा तरेन काम करतात, कशे तरेन नेटान तूं उदोळ म्हणलें सामकें खरें की इलेक्शन डिक्लेअर जावचे पयलीं न्ही बीजेपीच्याय पोटान एक धाकधूक आशिल्ली. अरे कितें जातलें, ताणें येदी म्हणल्यार तयारी केल्ली, दोनी कडेन भीती आसली, दोनी कडेन भिरांत आशिल्ली. आतां ते पळयल्यार आतां ते बिंदास आसा. आनी सोशल मिडियाचेर एक असो ट्रेंड सद्या चालू आसा की काँग्रेसीची तिकीट बीजेपी ठरयता म्हणून. इट्स व्हेरी बॅड. म्हणजे हें गिरीश चोडणकर अशें म्हणलां की आपल्याक तिकेट मेळची न्हय म्हणून काय बीजेपी शक्ती वावरतात म्हणून. अरे राहुल गांधी मेरेन ना, म्हणजे याचो अर्थ असो की काँग्रेस पक्षाच्या लिडरांच्या भितून आत्मविश्वास वचपाक लागला, ढळपाक लागला. एक शब्द ती शकलां पडल्या म्हणप अशे तरेन काँग्रेसीचो शकलां पडपा खातीर ती एक व्हडली संघटना जाय आसली न्ही. बरोबर. 3 3.5 धरुया आनी कोण अध्यक्ष बी धरून, पूण अदरवायज कोण उरला आतां पक्षा कडेन. निमाणें कशें आसा लोकशायेन भितर सत्ताधारी पार्टी कितलोय स्ट्रॉंग, एक विरोधी पक्ष म्हणून आसता, ताका मिडिया राखून रावता, कारण मिडिया ताका सपोर्ट दिता. कारण लोकशाय चलतली जाल्यार ही सगळीं चाकां सारकी बरे तरेन चलपाक जाय. फक्त एक सत्ताधारी चल्लो आनी विरोधकच ना अशे तरेन जावंक शकना. म्हणजे इलेक्शनाच्या वेळार मिडियाक काम आसता, कार्यकर्त्याक काम आसता, NGO काम आसता, विरोधी पक्षाक ते कसोय तरी एक फूग घालून तयार करतात.
पूण हांगा तर सामकें अशी परिस्थिती आहा की लोकांक सत्ताधारी पक्षाक मत घालपाचें नासल्यार सुद्दां लोक घरा बसतले एक पळयत जाल्यार. करेक्ट. विरोधी पक्षाचें काम इतलें म्हत्वाचें आसता आनी तांकां सदांच जनतेची सहानुभूती आसता. म्हाका याद आसा चडांत चड जर पब्लिसिटी जर कोणाक मेळटाली म्हणजे 2005 पासूनचो काळ पळय, 12 पर्यंत 2005 पासून 2012 पर्यंत चडांत चड पब्लिसिटी कोणाक मेळ्ळी? सत्ताधारी पेक्षा हांव ताजे तूं म्हणटा मनोहर पर्रीकाराक मेळ्ळी. हय, पूण मनोहर पर्रीकार वॉज द डार्लिंग ऑफ ऑपोजिशन, डार्लिंग ऑफ प्रेस. कारण तो इन्फॉर्मेशन दितालो. दॅट इज वन थिंग. अनदर थिंग, द हिच बिहायंड इट, ते सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल सांगता. तेन्ना रुलींग पार्टीक लेगीत ऑपोजिशन स्ट्रॉंग आसलेलो जाय आशिल्लो, कारण चॅकमेट भितून इन बिटवीन द गव्हर्मेंट चॅकमेट, त्याच्या खातीर ऑपोजिशन वॉज द बेस्ट वेपन. पूण टुडे दॅट सिच्युएशन इज नॉट दॅट. आयज आमच्या लागीं सिच्युएशन तशें ना. ऑपोजिशन जर बीजेपीन भितर एकलो विरोधी आवाज काडूंक शकता तर पयलीं विरोधी आवाज हेच काडटाली. राडे विरुद्ध सगळ्यात चड उलयता तो विली. विलीन एकदा एडवोकेट रमाकांत खेलप जेन्ना लिडर ऑफ द ऑपोजिशन आसलो म्हाज्या फुड्यान मांडवी हॉटेलान, तेन्ना ताणें म्हटलें, अरे वॉट यू आर डुईंग, यू आर द लिडर ऑफ द ऑपोजिशन, बट फायनली आय टेल यू आय एम द लिडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द रुलींग पार्टी. नाही हे ते खूप आशिल्ले दयानंद नार्वेकर प्रकरणान बी तशें ते प्रकरण विरोधी पक्षामध्ये कोणे पावयलें ते प्रकरण पावयलें राड्यारच. आपल्याले ऑपोजिशन, आपल्याले पार्टींतले ऑपोजिशन कशें काबार करप हे काँग्रेस पार्टी तूं पळय म्हणटा न्ही ती काबार जायत गेली. ह्या सगळ्या अंतर्गत विरोध ती अजुनूय सोपना. कारण तिकेटी ज्यो पळय आतां जायना डिक्लेअर ताका गोंयांतले वेगवेगळे जे पळय गट आहात तेच कारण आसा. एका अर्दान गिरीश तिकेट सोदता, गिरीशाक विरोध करपी सद्याचे गिरीशाचे पळय 3 सर्वे जाले आतां पर्यंत काँग्रेसीन. 3 सर्वेन गिरीश टॉपाचेर दाखयता. पूण अशें कोण म्हणटा? ना आयक सांगता, अशें गिरीशच म्हणटा. गिरीश म्हणटा जावं, पण म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा तेतून गिरीश वॉज द टॉप, सेकंड वॉज द सार्दीन आनी थर्ड तो कॅप्टन वेरियातो. ओके, I don't know because I have not seen that actual report. पूण अशें सांगतात आतां भारतीय जनता पक्षाचे ते रिपोर्ट तयार करता, कोणाक खबर कितलो रिपोर्ट ते आतां भारतीय जनता पार्टी काँग्रेसी परस 2 पावलां मुखार आसता. लोकल पळय लिडरशीप आहा ते अशे तरेन सर्वे करून घेतात आनी ते रिपोर्ट कशे आसतात तो म्हाका दुबाव आतां अमित शाक लागला. म्हणजे अमित शाह आपल्याली यंत्रणा वापरून वेगळे सर्वे करता गोंयांत. हेचें कारण कितें? हांगा मनोहर पर्रीकर ना आतां, करेक्ट, म्हणून करूं शकले ते. दॅट इज ट्रू. पयलीं कितें आसलें, पयलीं मनोहर पर्रीकर आसतना हाय कमांड आशिल्लो, आयज हाय कमांड जालो. म्हाका एक सांग, हांवें हाजेर बरयलां, तुजें म्हाका मत जाय. मनोहर पर्रीकर एक सामको स्वयंभू एक आक्रमक नेता, ताणें BJP वयर काडली बी सामकें बरें. पूण आज जर मनोहर पर्रीकर आसता जाल्यार दक्षिण गोंयांत महिलेक तिकेट मेळपाची? आय डावट. पर्रीकराची इक्वेशन असली न्ही आपल्या तो तिकेट केंद्राक मान्य करचेच पडपाचें. केंद्राक त्यांनी तुमकां आयचो सभापती जो आसा रमेश तवडकर, हेका तिकीट नाकारली त्यांनी. दिगंबर विचार करा. आणि हे कित्याक ताजें कारण जालें सर्वे. ताजें कारण जालो सर्वेन भितर तो पट्ट म्हणून आयले. म्हणटकीर पर्रीकारान म्हणटकीर पर्रीकारान ती तिकेट ताका नाकारली. विजय पै खोत वॉज प्रॉमीज इन अर्ली इलेक्शन. तुमकां याद आसा तेन्ना दोगांचो एक मतदारसंघ आनी विजय पैच्या ऐवजी ताका दिलो. ताका तेन्ना सांगलेलें की नेक्स्ट इलेक्शनाक आपूण तुका दिता म्हणून, आनी प्रॉमीस दिले त्याचे फुलफिलमेंट केली ताणें. आतां तो मागीर तुमकां कितें सांगूं येता ना म्हणपा खातीर एक कितें तरी रिजन दाखोवपाक जाय. सर्वे रिपोर्ट पळयला कोणे. म्हाका एक सांग, आज ज्या पद्दतीन सगळे BJPचे निर्णय न्ही सेंट्रलायज जाल्यात. म्हणजे अमित शाह आनी पंतप्रधान वयर बसून निर्णय घेतात आनी तांची स्वताची यंत्रणा आसा. तांचे दीस इज अ सिस्टम. ताणें एक नवी सिस्टम तयार केल्या. त्या सिस्टमा प्रमाण जे पळय स्थानीक नेते तांकां आनी मत ना. हे पळय जे दक्षिण गोंया खातीर जे पळय कॅन्डिडेट ठरयली पल्लवी धेप्पे, ताचो प्रोसेस जो पळय आमी आयकला तो असो आसा की स्वता खंय मुख्यमंत्री आनी पार्टी प्रेसिडेंट
सदानंद शेट तानावडे गेले आनी सदानंद शेट तानावडेन खंय आमच्या गृहमंत्र्याक कन्विन्स करपाचो प्रयत्न केलो ना कॅन्डिडेट जिखपा खातीर मातशें कठीण जातलें म्हणून आमचे कडेन तुमी दादल्याकच दियात जाल्यार खंय हें एका वर्तमानपत्रान छापून येना जाल्यार खंय ताका गृहमंत्र्यान सांगलें एक काम कर तूं दक्षिण गोंयची तिकेट लढय आनी राज्यसभेर आमी भायलेक धाडटा हे तुज्या कानार पडला हे माझ्या कानाचेर पडूंक ना परंतु यांच्यानी शेवटपर्यंत प्रयत्न केलो दिवची न्ही म्हणून ना तांकां कितें आसलें आतां पल्लवी देपे स्वभावान बरी आसात नो डावट आनी ताका रिस्पॉन्सूय मेळटा नाही रिस्पॉन्स मेळटा म्हणजे दुसरो कॅन्डिडेटूच ना न्ही हय काँग्रेसी तो कॅन्डिडेट ना Correct. आयज आमी सगळ्या न्यूजपेपरांनी बातमी दिता किंवा तुमी चॅनलाचेर वेगवेगळ्या चॅनलाचेर दिता ह्यो बातमी कोणाच्यो येता कोणाच्यो येता फक्त बीजेपीचे येता बरोबर. म्हणजे कारण ह्या उमेदवारच इलेक्शनात फर्स्ट टाइम असो ट्रेंड दिसला की ओनली रुलिंग पार्टी प्रचार तुका आनी तांणी प्रत्यक्ष नोटिफिकेशन येवचे पयलींच तांणी 2 राउंड कंप्लीट केले हय बरोबर हय जालें सर हो जालो एक विशय दुसरो बीजेपी भितर आतां परत इनकमिंग सुरू जाला स्टेट लेवलाचेर सगळे जाता काल्लूस येयलो मागीर महादेव नायक परत आपूण बीजेपीन येवपाचो म्हणजे ऑलमोस्ट तेचे उलोवप पळयत जाल्यार जाल्लेलें आसा म्हाका दिसता आनी काँग्रेसीन आनी कोण उरूं येवपाक सगळे येवन गेले हय आतां फक्त एक चर्चेर आलेमाव रावला चर्चेर एक रावला. आतां पळया केन्ना जॉयन जाता आनी दुसरी इंटरेस्टिंग गजाल म्हणजे ना पयलीं कितें बीजेपी आसलें भारतीय जनता पक्षाचें एक तेंचें ब्रीद वाक्य आशिल्लें हय. पंतप्रधानान सांगलेलें हय. की आमचो जो पक्ष आसा आनी आमचें सरकार हेतूनसून आमी काँग्रेस मुक्त भारत हें आमचें धोरण आसा म्हणून बरोबर पूण आयज परिस्थिती अशी जाला की काँग्रेस व्याप्त भाजप अशी अवस्था आयज जाल्ली आसा काँग्रेस युक्त भाजप म्हणटा तशें हय, युक्त न्ही व्याप्त बरोबर तुम्ही वेगळो शब्द वापरलो व्याप्त सारकें खरें पूण आतां हे आनी येयले उपरांत एमजीचे लोक फोडपाक लागले बीजेपी गोंयांत कोण कोण एमजीचे येता तेंचोच मित्र पक्ष ना आनी फाल्यां जर तेंच्यांनी सुदीन ढवळीकराक सुद्दां सांगलें की तूं सुद्दां आतां बीजेपीक जॉयन जा म्हणून मागीर कितें हे सिच्युएशन येवं शकता सांगून असो हालींच म्हणजे जवळ 1 म्हयनो पयलीं दिल्लीन जी पक्षाच्या नेत्यांची बैठक जाल्ली भाजपच्या तातूंत भितर अमित शाहान तांकां सांगलां ल्हान पक्ष सोंपयात सो तांकां कशें तरी करून देशान भितर चडांत चड 2 पक्षांची राजवट 2 पक्षांचें एक राजकारण अशें चलोवपाचें अशें दिसता ल्हान ल्हान पक्ष आसून ते कन्फ्युजन तांकां नाकात ल्हान पक्ष जे आसा ते बऱ्यापैकी फीडबॅक दिता आनी तेंचो आदार घेवन तुमी विधानसभेन वचूं शकता करेक्ट आनी ते तांकां सोपयलें जाल्यार तुमचो आदार काठी वयता तुमची ना आनी एक तें जालें हे तेंच्यांनी लक्षात दवरपाक जाय एक जालें दुसरें लोकशायेन आनी गोंयच्या सारक्या ल्हान राज्यान प्रादेशीक पक्ष खूब इम्पॉर्टंट आनी गोंयच्या स्थापने पासून प्रादेशीक पक्ष गोंयच्या राजकारणान योगदान दिता आयल्यात पळय ना तूं पयल्या इलेक्शनान काँग्रेस येदी व्हडली देशान भितर म्हणजे नेहरू बिरू असे लोक भुई सपाट गोंयांत जाले आनी एमजी लाल बहादूर शास्त्री स्वता आयले हांगासर पेडण्या सभा घेतली ल्हान पक्ष सत्तेर येता ऑपोजिशन तेन्ना युनायटेड गोवा ऑपोजिशन सुद्दां रावपाचो चान्स काँग्रेसीक मेळटा असो पक्ष अशे पक्ष इतले आसतना तांकां घेतलो तेन्नाच खरें म्हळ्यार लोकांचे खुबशे पळय उत्फरके तांच्यो भाव भावना विधानसभेन परावर्तीत जातात हें आमी पळयल्लें म्हणून लोक अजुनूय ल्हान पक्ष कांय आसना तांकां जिखून दितात बरोबर तांकां सोंपयत जाल्यार न्ही फक्त 2 पक्ष जर उरले काँग्रेस किंवा बीजेपी हातून भितर तो मेळ जावचो ना लोकशायेचो फुडें फुडें आयज जी आमी प्रादेशीक अस्मिता बरोबर किंवा प्रादेशिकता किंवा प्रादेशीक जो श्वास आसा हो हळू कोंडून वयतलो हे लक्षात दवरपाचें आयज जे तामिळनाडू किंवा तेलंगणा दक्षिणेन कसले स्ट्रॉंग पार्टी ना ते स्ट्रॉंग पार्टी म्हणजे त्याच्या खातीर एक वेगळे रिजन आसा दे आर ऑलवेज अपोज नॉर्थ इंडियन ऑलवेज काडून पळय आतां पर्यंतचो तेंचो इतिहास आसा हिंदीक तेंचो विरोध आसा आनी तांकां मोदीक पळयतना ते हिंदीचो लिडर म्हणटा ते दे आर नॉट एक्सेप्टींग हिम एज अ लिडर कळ्ळें तुमकां म्हणून आतां पयर मोदीच्या ह्या दिसांच्यो ज्यो सभा जाल्यो त्यो केरळानूय सभा प्रचंड गर्दीन जाल्यो त्यो तामिळनाडूनय प्रचंड गर्दीन जाल्यो एखादो सर्वे सांगता की कदाचित दे आर गोइंग टू ओपन देअर अकाउंट देअर आतां आज टायम्स ऑफ इंडियान एक बरो आर्टिकल आयला तो म्हणटा केरळांतलें काँग्रेसचें अस्तित्व कमी जायत आसा आनी थंय आतां मार्क्सिस्ट आनी बीजेपी अशे 2 तुल्यबळ पक्ष उरतले हळू ते जातले तेलंगणान सुद्दां आतां बीजेपी वयर सरपाक लागला
वयर सरपाक लागलो म्हणजे आत्ता ह्या लोकसभा इलेक्शनात जवळजवळ 4-5 सीट त्यांचे येतले. कर्नाटकानूय BJP विल कम म्हणजे थंपिंग मेजॉरिटीच्या तुल्यबळ जाऊ शकता. दुसरी एक गजाल म्हणजे मुख्यमंत्र्याकडे आम्ही कसे लोक उलोवपाक लागले आता की जे तरेन मुख्यमंत्री वावुरता सेंटराक बी वचपाचो आसा काय म्हणून CM आज कर्नाटकात तो गेला. केरळची जबाबदारी मुख्यमंत्र्याच्या कार्यालयानच आमकां जी पळय धाडला मेळटा तातूंत सरळ म्हणलं न्ही ही पळय जनता दल थंयचे आनी BJP यांची युती जावपाक गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान फुडाकार घेतला. बरोबर. त्याचे कारण तुमकां लक्षात आसतलें की कुमारस्वामीक दिल्ली होम मिनिस्टराच्या फुड्यान किंवा प्रायम मिनिस्टराच्या फुड्यान व्हरपाच्या फाटल्यान आमचो प्रमोद सावंत हॅज प्लेड अ मेजर रोल. ही वस्तुस्थिती आसा आणि त्या दृश्टिकोनातून आणि आता ते तेंच्यानी अशें केलें की भाजपा कडेन जी नवीन पिढी जी येवपाक जाय त्याच्या हातून तेंच्यांनी सिलेक्ट केल्या प्रमाणे गोंयचो चीफ मिनिस्टर ही द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर म्हणटकूच तांकां दिसता की हेका फुडें भवितव्य आसा अशा लिडर BJP प्रमोट करता दे आर प्रोमोटींग हिम टू गो अदर स्टेट्स. ताका इतर राज्यांत व्हरता थंयसर त्याची पॉप्युलरिटी हळूहळू तयार करता आणि मागीर ते हळूच ताका केंद्रान व्हरतले. पण हे बेगीन जातलें. काय जाणां तुजे बाकीत आवडटलें गोंयांत. ना हांवें आतां पर्यंत अशी बाकीदां केल्ली आसा आनी चडांत चड मनोहर पर्रीकर केंद्रीय मंत्री जातलो हें हांवें बरयल्लें पयलीं आनी म्हाका मनोहर पर्रीकर तेन्ना मेळ्ळो. आपल्याक म्हणपालो तूं कितें दिल्ली धाडपाक पळयता. हांवें म्हटलें हांव धाडपी कोण. पूण एक लक्षांत दवर म्हटलें की खंयच्या परिस्थितींत तूं गोंयांत रावचो ना तुका दिल्ली व्हरतलेच आनी 1 वर्स पयलीं बरयल्लें हांवें तें. आनी एक गजाल तशेंच तुमकां दिसता की प्रमोद सावंताची तयारी चल्ल्या म्हणून. हांवें प्रमोद सावंता कडेन स्वता उलयलो. म्हाका ताणें फोनूय केल्लो एकदां. आरे तूं म्हणपालो आपल्याक कितें सेंटराक धाडटा. अरे होच प्रश्न म्हटल्यार मनोहर पर्रीकरान म्हाका काही वर्सां पयलीं विचारलेलो आनी म्हाजो भितून इंटेंशन काय ना पूण म्हाका दिसता की यू बिकम द डायनॅमीक लिडर यंग लिडर. सो यंग लिडर म्हणटकूच ते तुका हांगा दवरचें ना. त्याचो वापर करून घेतले. भारतीय जनता पक्षा कडेन बरेचशे लोक आज जाणटे लिडर आसा. बरोबर. तांकां रिप्लेस करपाक जाय. आतां तांकां रिप्लेस करपाक भारतीय जनता कडेन नेते तयार करपाची जी पळय कळ आसा ती रियली कमेंडेबल. हो प्रयत्न काँग्रेसीन जायना. काँग्रेसीन एखादो लिडर जर युवा लिडर तयार जाता जाल्यार तेजे ना तेजे 10 जण वचून पांय ओडटात. लिडर तयारूच जावचो ना. जावपाकूच फॅमिली कल्चरान जालें अशें की आपलेच लोक जिखचे आपलेच लोक बारके कार्यकर्तेच उरप. हां करेक्ट. BJPन तशें केलें ना. विशेषतः गोंयांत मनोहर पर्रीकराच्या काळान नवे लिडर कोण जांची नांवां लोकांनी. दुसरें कितें आसा मनोहर पर्रीकरान स्वता सांगलेलें तुका याद आसतलें आपलो चलो फाल्यां राजकारणांत आसचो ना. आमी ताका विचारतो अरे तूं ताका कित्याक फुडाकार घेवन तुका मातसो हाड मार भितून वयर कर. हें नाम पावलो पॉलिटिक्स म्हणपाक लागलो आमी घराणेशाहीचेर टिका करता आपूण हें कसो करतलो काय म्हणून. त्याच्या उपरांत आयज जो प्रॉब्लेम आमी फेस करता पळय पणजेन तो तेतूंतलीच कारण अशें थंय सुद्दां उत्पलाची एक लिडरशीप तयार जाता न्ही. इजी ताका मेळूना काय. ताकाय ते फ्रॉम स्क्रॅच वयर येवपाक ना आनी ताका ते वयर सरपाक हांगासले लोकल लिडर दिना त्याच्याच पक्षाचे लोक. तो प्रॉब्लेम आसा. अदरवायज ताका मनोहर पर्रीकर गेल्या उपरांत पणजेची भाजपीची उमेदवारी घेवन जो उबो रावता तो पडूं शकता केन्ना विचार केल्लो. आनी मनोहर पर्रीकराची सहानुभूती आसा पक्षाक असो असून कित्याक पडलो ह्याचोच अर्थ लोकांक तो कॅन्डिडेटा पेक्षा मनोहर पर्रीकरचो जर चलो दिता जाल्यार तुका 2/3 वोट्स घेवन तो निवडून येवपाचो. म्हणजे आतां हांगासर तूं म्हणटालो की हांगा घराणेशाही न्ही. काँग्रेसीची घराणेशाही ही टॉप लेवला पासून आसा. त्या खातीर प्रत्येक तेजो जो लिडर आसा न्ही तो विचार करतालो की आमचो टॉप लिडर जर घराणेशाही घेवन बसला जाल्यार वाय नॉट मी. आपल्याक कितें आपल्या चल्याकूय हाडटा फुडें अशें करून प्रत्येकाक हाडलें. हो कितें जाता जाणा खंयचोय पक्ष चड तेंप जर सत्तेर रावलो न्ही हो प्रॉब्लेम येताच. हो आज काँग्रेसीन जालें फाल्यां BJPन तेच सेम जातलें. हेचें कारण कितें तुमकां 2014च्या पयल्या इलेक्शनाक जी मोदीचे सगळी जी प्रचंड तुफान गर्दी किंवा संबंद देशभरान जें वातावरण आशिल्लें ते 2019 मातशें कमी जालें. 2019 उपरांत आज जें जाता ते राम मंदीर हें जें प्रकरण जर जायना राम मंदीर जर उबारना जाल्यार आयज इतलो सुद्दां प्रतिसाद मेळचो नासलो. कळ्ळें न्ही. पुढच्या इलेक्शनाक 2029च्या इलेक्शनाक
तेन्ना सिच्युएशन कंप्लीट वेगळें आसतलें. पूण एक लक्षात दवरपाक जाय की तेन्ना लोकसभा इलेक्शना वांगडाच देशभरांतले विधानसभेचे इलेक्शनूय जावपाचें आसा. वन नेशन वन नेशन वन इलेक्शन. त्या खातीर आमची जी विधानसभा इलेक्शन फुडली आसा ती 2027 ही फक्त 2 वर्सां खातीर आसतली, लक्षात दवरा. कार्यकाळ कमी जातलो तिचो. कार्यकाळ वन नेशन वन इलेक्शन. राजकारण बरें डायनामीक. राजकारणान भितर सतत नवे फोर्सीस येतात, ओल्ड फोर्सीस रिडंडंट जातात. हे सगळें पळय जे पळय कितें घडटा आनी तातूंत भितर सगळो लोक आमी एक सामकें लक्षांत घेवपाचें. आनी कायदे बदलूं, एक इलेक्शन म्हणून लोक इतले डायनामीक आसात. म्हणजे भारतीय मतदारान हाजे पयलीं व्हडले व्हडले नामशेश करून उडयल्यात. सो कोणेच अशें विचार करचे न्ही की बाबा आपूण हांगा कायमचो रावपाक आयला किंवा हो पक्ष आपूण काबार करतलो आनी तो पक्ष. नवे पक्ष येतले, नवी विचारधारा येतली राजकारणान भितर. नवें आतां तो तरूण भुरगो येतलो न्ही, तरूण भुरगो वेवसायीक मरे. जर भारत जर समजा एक नवे जर येदे व्हडले जगातली एक शक्ती जाता जाल्यार ती राजकारणांतल्यानूय शक्ती जातली न्ही. कारण ती फक्त आर्थीक टेक्नॉलॉजिकल हाजेर शक्ती आसचना. ती राजकारण भाग आसतलो, क्रांतिकारी विचार येतले. राजन जे वदाचे सांगलें ताका उत्तर त्याच्यात आत्ताच्या स्टेटमेंटांसून मेळ्ळें. तें अशें की वदो तूं म्हणटलो की भारतीय जनता पक्षान ते प्रादेशीक पक्ष सामके काबार करपाचें ठरयलें. आतां तूं सांगलें पळय तातूंतसून तें आन्सर आयलें. कितें कोण काबार करूं शकना, काबार करूं शकना. प्रक्रिया आसता, कोणाची केन्ना कशी गरज पडत न्ही हें सांगून नजो. केन्ना कोणाचो उदय आनी अस्त जायत सांगूंक शकना. राजकारणान आनी एक आसा तो डायनॅमीक म्हणटा पळय. राजकारण डायनॅमीक आसा. लिडर कितले डायनॅमीक आसा ते यू हॅव टू सी फर्स्ट. दे आर चेंजींग देअर कलर्स लायक एनीथींग. कळ्ळें न्ही. ते परते 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 ड्रेस बदलत रावता. आनी त्याच्या खातीर आयज जे कोण स्टेटमेंट करता पळय विरोधान तेतून आयज कोण तरी केंद्रांतलो एक काँग्रेसीचो लिडर रिजायन जालो, प्रवक्ता. तो सांगता कितें की आपल्याक सकाळी फुडें हिंदूंच्या विरोधात उलय आनी कोणाच्या विरोधात उलय, मागीर म्हणपालो मोदीक 4 गाळी घाल, हें आपल्याक सांगता आपूण आयकूंक शकना म्हणून आपूण रिजायन जाता म्हणून. आतां कितें म्हाका कळना. आतां तो बीजेपी प्रवक्ता जालो हाजे परस चड ताका आयकूंक मेळटलें. सो सर आमचो टायमूय सोंपत येयला. वेगवेगळ्यो गजाली मुद्दे आमी चर्चेक हाडले. व्यापक स्वरुपान तुमी तुमची मतां मांडली. तुमी फक्त अजून आमचो प्रश्न आसा तो साऊथ गोंयचें कितें जातलें. साऊथ गोंयचें आमी म्हणटा तशें जो मेरेन काँग्रेस कॅन्डिडेट डिक्लेअर करिना तो मेरेन एकतर्फी चलतलें. आमकां ऑप्शन ना. एकच बातमी छापीत हाडची पडटली. एकच फोटे. मागीर लोक कसली तरी मिडिया कसली तरी टॅग लायता. पूण प्रत्यक्षान ऑन फील्ड कांयच जायना. ऑन फील्ड म्हणजे जोपर्यंत विरोधी पक्ष भितून येना तोपर्यंत ह्या इलेक्शनान जान येयना पळय. आनी इंट्रस्टूय ना. पयला आमी उलयता पूण तो इंट्रस्ट ना. सारकें. आनी ह्या निवडणुकीन जर खरें प्राण आनी उत्साह निर्माण जर कोणें केला जाल्यार तो मिडियानूच केला. आमीच वेगवेगळे मुद्दे मांडून लोकां मुखार नवे आकर्शणां, नवो एक विशय निर्माण करीत आहात. सो आमी हांगा थांबुया सर. आयचो तोणया मेळ जालो. अशेंच तुमी आनी तोणया मेळान वांटेकार जायात आनी अश्योच राजकीय घडामोडी, राजकीय चर्चा, राजकीय मुद्दे घेवन आमी तुमचे पर्यंत येत रावतले. तुमी पळयत रावात फक्त गोमंतक TV.